रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता, सेंट्रल आसता, जंक्शन आसता, क्रॉसिंग आसता, वे सायड स्टेशन आसता. म्हाका स्पिकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा, कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन जे तुमी आन्सर दिल्या, हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा की हे तिनूय स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले. लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना, न्यू जमीन घेवन लोकां परत एजिटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोश्टूच ना. एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता, 25 मिनटां वयता, थोडे कडेन 40 मिनट्स वयता. हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक. लोकांक विरेश कितें सांगता, दिस इज द कन्सर्न ऑफ द पीपल. हांगा क्रॉसिंग स्टेशन आहा म्हणटे, इट्स नॉट फॉर पॅसेंजर यूज. लेटर इट विल शिफ्ट टू कोल. हॅज एनी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट बीन डन? म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळीं फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळे. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट वो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय.